दाबोळी विमानतळ ते वेर्णा मेरेन नवीन फ्लायओव्हर बांदतले. पंचायत मंत्री माविन गुदिनो तशें सांगला. रेल्वे उड्डाण पुलाच्या उक्तावण वेळार तो उलयतालो. मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट जेन्ना पुराय क्षमतेन चालू जातलो तेन्ना येरादारीचो प्रश्न जो आसा तो निर्माण जातलो. त्या वेळार थळाव्यांक त्रास जावपाक जायना हे मतींत धरून हो फ्लायओव्हर बांदतले अशें तांचें म्हणणें आसा. की हांगा आमचे ब्रिज ऑलरेडी फ्लायओवर सँक्शन जाल्ले आसा. इट वॉज ऑलरेडी गोईंग फॉर टेंडरिंग. इट इज सम 480 crores. Yeah, 480 crores. But now it is going to cross 500 crores because we have asked for additional bypasses, 7 junction points where underpasses where traffic will flow freely for the people living in this area. म्हणजे कोणाक त्रास जावपा नाही ना. आमी हे कित्याक मागला फ्लायओवर फाल्यां वेन्ना मुरमुगांव पोर्ट जेन्ना फुल्ली युटिलायज जातलो and traffic will flow this way, locals should not suffer. Any development that that takes place, it should not be detrimental to local people. हे काळजी दवरून लोकां आहात हिंगा रावता तांकां त्रास ना जावचे म्हूण हे आमी एडिशनल अंडरपास आमी प्रपोज केला. म्हणून DPR will come within detailed project report will come within a month, maximum 1 or 2 months, and after that it will straight away be tendered. So within 3 months this work of almost 550 crores will be tendered. हे सगळ्यान एक व्हडलें काम आसा.